पवित्र आत्मा आमकां शिकयता म्हणून बापा आमी तुका आर्गां दिता आनी सगळें तुजें बरेपणा पासून आमकां सगळ्यांक हांगा एकठांय केलेले पासून तुजें उतर आयकूं तुज्या उतराची सारकी डीप अंडरस्टँडींग घेवपाक जेजू आनी तोच पवित्र आत्मा आमकां सगळ्यांक हे खोलायेन शिकयता म्हणून जण एकल्याच्या भयणीच्या भावाच्या तोंडांसून आनी आमकां शिकयतलो ह्या फुडें आनी होच पवित्र हाचेर आमी फाती येता ते पासून जेजू आमी तुका आर्गां दिता देव आसता हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन थँक्यू जीजस हालेलुया 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 आतां टेस्टिमनी आयकलें कितें कळ्ळें टेस्टिमनीसून कितें कळटालें कितें समजलें मनशाची जायना ते देवाची जाता तो भुरगो आयक्यू म्हणून सारकें लेस स्कुलांनी आतां कितले प्रॉब्लेम जाता आयकलां तुमी स्कुलांनी म्हाजो नेफ्यू आसा ताका जायते प्रॉब्लेम जाता पूण आमी व्हड उलयता आनी तुजे मामा हो उतर उलयता जेजूचे मागणें करून स्कुलान आतां टेंटाक पावलो तरी जाण आमी जाणा टेंटान आख्या गोंयांसून पयलो येतलो म्हणून आतां तुमची भुरगीं शिकोना म्हणटा न्हू आमी ती आवय चेतिया कितें म्हणून स्क्रिप्चर यूज केल्ली आं आनी एक ती म्हणटाली ही इज अ बॉडी ऑफ क्रायस्ट ही गॉट अ मायंड ऑफ क्रायस्ट आं ही कॅन डू ऑल थिंग टू जिजस क्रायस्ट हू सेंटनी हे तुमी आमच्या भुरग्यांक पासत म्हणा आं हे तुमी भुरग्यां पासत जाल्यार भुरग्यांनी आपणा पासत म्हणूंक जाय मीन आय कॅन डू ऑल थिंग टू जिजस क्रायस्ट ह्या उतरावर बी तो केलो न्हू तो एक बास्केटबॉल खेळपी खो दिसता तो पळोवपाक हय दिसता आं हांव म्हणटालें हांव आसलें टेस्ट म्हण ह्यो बास्केटबॉल आनी जेवणी वचून येयलो जे मनशाची जायना तें देवाची जाता जे म्हजे कडेन कितें जायना न्हू करपाक तो म्हजे वरवी देव करता आतां आमचे कडेन शिकोवंक जायना कोण करतलो आमचे उद्देशी देव पवित्र आत्मा न्हू तेणें भासायला न्हू आमकां हे टेस्टिमनीन आमकां जायते शिकोवपूय गावता तेणी आपल्या भुरग्यां भाशेन तांकां मोग केलो न्हू जितले त्रास डबल फॉर ट्रबल आयजाय 61 न्हू आतां आमी जर प्रॉब्लमान आसा जाल्यार आमी कितें म्हणपाक जाय आं डबल फॉर ट्रबल आमी कितें म्हणटालीं जाणा डबल ब्लेसींग आजुनी कितें तर जाता प्रॉब्लम कशें दीस येयले खंय दिसता आयज म्हाका बरें डबल ब्लेसींग मेळपाचें आसा मेवलां डबल ब्लेसींग डबल फॉर ट्रबल म्हणजे आमकां डबल ब्लेसींग कोणी कितें म्हटलें जाल्यार हां डबल ब्लेसींग हे आमी जेन्ना टीम मेंबर आसली न्यू क्रिएशनान तेन्ना हे आमकां पवित्र आत्म्यान रिवील केलें आमी कितली टीम मेंबरां 60 बीन आसतालीं मागीर झगडी जायना मायंड सगळ्यांचें एकूच आसतालें कोणी कितें म्हणू डबल फॉर ट्रबल हां डबल ब्लेसींग जेन्ना ब्रदरीन ओदो सांगलें तुमकां ब्रदरीन कितें शिकयलें ब्रदर जॉन्सनान आमकां जायतें शिकयलां म्हणून कांय कळोंक ना कितें शिकयलां तें आतां पासून हांगा उबी रावप पासून ब्रदर जॉन्सनाच्या शिकोवणे बरोबर त्या तोंडांतल्या उतरां भायर सरल्या पळय ताका लागून आमी हांगा उबी आसा ताका लागून म्हाका आन्सरूच ना कितें म्हणून सांगो खरें तेजे वचून कळना आमी कोणा कडेन मागोवंक जायना आमी कोण दिवपी जेन्ना त्या ग्रुपान भितर सरले तेन्ना कळ्ळें आमकां मागोवंक जायना आमी दिवंक जाय आमकां ही संवय नासली म्हाका जाल्यार संवय नासली म्हाका म्हाजे पर्सींचे सुद्दां कोणी पयशे काडल्यार म्हाका राग येतालो हांव उडीक मारताली
मामीच काडटाली काडले जाल्यार म्हाका राग येतालो दिवपी ना हे खरेंच जेन्ना तेज्या तोंडांतसून उतरां दिवपी आमी जावंक जाय तेन्ना दिवपाक लागली आमकां कितले रिस्ट्रिक्शन आसलें टीम मेंबर्स जातले जाल्यार एक खुर्चेक बसून ते हात लायतले जाल्यार ती मागणी बायहाट करूंक जाय आसली तेच कितें कोणी कितें घेवन येयलें न्हू तें घेवपाक मामा म्हणटालो न्हू आपणेन घेतलें आमी घेयनासली आमकां खबर आसली रूल आहा म्हणून एकली बायल सादो मसालो घेवन येयल्ली तिणी मसालो केल्लो आनी ती घेवन येयल्ली आनी सांगलें म्हाजे कडेन दिवं नाका ब्रदरी कडेन दी वचून ब्रदर डेड आसलो तेन्ना तेणी ताका सांगलें तूं मागणें पाठ कर म्हणून हुस्क्या खोतीचें मागणें आय एम द बॉडी हांव जाणा सकाळीं काल म्हटलेलें पळय तें मागणें बायहाट करूंक जाय आसलें ती बाबडी घेवन गेली परत मसालो हांवें घेवंक ना कित्याक आमचो रूल आसलो न्हू आमकां पयलींच सांगलेलें न्हू ती बायहाट करून येयली परत अशें कित्याक ते करताले देवाचें उतर आमच्या भितर घालताले बायहाट करप म्हणजे देवाचें उतर उरलें न्हू काळजांत आनी केन्ना प्रॉब्लम येयले म्हणजे कितें भायर सरतले आं ताका लागून बायहाट करूंक जाय न्हू ते स्क्रिप्चर ते हुस्क्या खोती आतां वायट बूक सगळो बायबलांचे स्क्रिप्चर आहा सगळे पळयल्यान तुमी बायबलांचे स्क्रिप्चर आहा ते बायहाट केले जाल्यार स्क्रिप्चर भितर केले तुमच्या आमी ती चारूय मागणी बायहाट केल्ली आनी तो रुलूच आसलो टीम मेंबर तर जातले जाल्यार चारूय मागणी पाठ करूंक जाय आसली ब्रदरी कडेन आनीक मरणा पडटा हें म्हणजे कितें तुजें तोंड धांपचें पडटा कितल्या वेळा खंयच्याय कितें कोणी म्हटलें जाल्यार तुका तोंड धांपचें पडटालें तें एक शिकतालीं ओगे पळोवन नाल्यार आमची झगडी न्हू घरान बिरान मातशें कितेंय जाल्यार झगडी माट्टा जाता न्हू आमी घरान चेश्टो शिकयताली आमकां ती आनी माट्टा जाता न्हू आवट करता म्हणटा न्हू जायना आमी घरान माट्टा आं जाता न्हू जेजून आमकां कित्याक आपयल्या माट्टा जावं मेरी जावपाक आपयल्या सो उतर शिकोवया आमी भितर बायहाट करया हें उतर आमच्या काळजान करया तिणी तियान ते आपल्या चेड्याक सांगलें कन्सलिंग आनी वारी वाचूंक लायलें ताका बायहाटूय करूंक लायलें सो आमी जाता जाल्यार आमी करया ते रूल अजुनूय आसा आमकां बायहाट करपाक ते व्हड देवाचें उतरूच तें बेश्टें वयचें ना बायहाट केलें जाल्यार आमी आयज टेस्टिमनी एक सांगता एक आमी कोणागेर गेल्लीं थंय एक आमचो टीम मेंबर भाव येयल्लो हांवें केन्ना तेची टेस्टिमनी आयकूंक ना तो कोण कॅन्सर पेशंट आसलो ताकाय रिक्वेस्ट आसलो आनी तो ग्रुपार आसलो म्हणून आमी गेले आनी तो येयलो थंयसर तो आपणाची टेस्टिमनी सांगतालो ताका खंय न्हू किडनी प्रॉब्लम आसलो आनी तो भायल्या गांवांत आसलो आनी ताका इतली दुखताली पेन खंय हॉस्पिटलांत गेलो हॉस्पिटलांत डॉक्टरान ताका आनीक चान्स दिवंक ना कितें सांगलें तूं ऑपरेशन करूंक जाय तुजें एडमीट जा आनी सगळी तयारी केली म्हणटा आपणा म्हणटा सारको कन्फ्यूज जालो आमी जायना आतां डायरेक्ट दोतोरान सांगलें जाल्यार कोण तरी भियोचो ना आं रावतलो सारको तेजे कडेन तिणें आपल्या बायलेक फोन केलो बायलेन सांगलें तुका तर तूं कम्फर्टेबल ना जाल्यार घरा यो तेणें सांगिनासतना घरा येयलो पेन आसली दुसऱ्या डॉक्टराची एडवायस केली डॉक्टरान तशें सांगलें मागीर म्हणटा आमचें रेगुलर असलें कितें तें बांगडें करून गोंयान येयलो आनी आपणा कॅनडा टॉकाचेर जॉयन जालो म्हणटा पळय आनी तो आयकतालो पेन ताका केन्ना केन्ना येताली तिणें आयकलें 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी हांव म्हणजे बरो जाला न्हू एकदांच बरो जाला आनी म्हणटा आपूण जेन्ना म्हणटा अनेकदां पेन असली स्टार्ट जाली आनी तेणें आपणाचें तेजेर पयलीं टॉक आयकलेलें इज्रायल पोरचेक कितली दुयेंस घालून बरी केली कितली दुयेंसां जाली सगळीं हितूनसून देवान तांकां निवाळलें न्हू आनी तांकां वाट केली दर्यांतसून आनी ती मागीर तांकां बरें येयलें बरी वखाणटाली ती देवान आमकां गुलामपणासून बीन वखाणी करीत वयताली मागीर एका गांवांत पावली ते गांवाचें नांव कितें पळयल्यार मारा न्हू मारा गांवांत पावली मारा आमच्या जिवितान आमी मारा गांवांत पावता
बरी वखाणी करता आनी आमकां मारा गांव गावता. हां गावना? हां गावना कोणा मारा गांव गावना? त्या मारा गांवान तांकां कोडू वखद गावले, कोडू उदक सॉरी कोडू उदक न्हू बिठो. ती कितें करूंक लागली? गुणगुणूंक लागली. आमच्याय जिवितान असले गांव येता काय, असले प्रॉब्लेम येता आमच्या जिवितान. त्या गांवान ह्या मारा गांवान आमी ते प्लेसीर पावता तेन्ना आमी कितें करता? वखाणी करता काय गुणगुणटा? सगळ्याच्या जिवितान हो मारा म्हणजे प्रॉब्लेमाचो वेळ येता. हां येता, बरी आसता रोखडी सडनली प्रॉब्लेम येता न्हू. सारकी बरी आसता आमी, जायना कोणा? बरी आमी वखाणी करता, मागण्यांकसून बरी येता आनी मागीर सडनली एक रिपोर्ट येता. त्या रिपोर्टाक आमी कितें करता? कशी फेस करता? गुणगुणून काय वखाणी दिवन? ते भावान ते टॉक आयकले आनी म्हणटा त्या दिसा आपणाक जायती पेन येताली आनी ती पेन म्हणटा आपणाची पळोवन बायल म्हणटाली म्हणटा आमी डॉक्टरागेर या, कॅन वी गो टू डॉक्टर? आपणें म्हणटा तिका सांगल्या आय एम हील्ड 2000 एगो, आय एम हील्ड बाय द वुंड्स ऑफ जीजस, देर इज नो मोर डॉक्टर. आनी पेन कसली येताली ताका सारको म्हणटा बायल पळयताली म्हणटा आपूण थंय परत म्हणटाली म्हणटा बायल परती येवन म्हणटाली दूख जाता न्हू गो कितें जालें? परती येवन म्हणटाली कॅन यू हेल्प मी, कॅन यू हेल्प मी, कॅन आय हेल्प यू? आपूण तुका कितें तरी हेल्प करूं? नो, आपणाक फक्त ते पळय टिचिंगाक परत आयकूंक जाय. ते टिचिंगाचे मोजियस मागीर तेन्ना ते मारा गांवान तेन्ना तो वखाणटा खंय तो. आपणें म्हणटा कितें केलें? एक यूट्यूबाचेर गेलो आनी वर्शीप सॉंग घातलें. पेन येतालो तसोच डान्स केलो. पेन येताली ताका तसोच बायल म्हणटा आपणाक पळयता आपूण डान्स करता तो 45 मिनिट्स म्हणटा आपणें तशें डान्स केलो. कितें जालें म्हण सोना तुमी? ही वॉज हील. पेन तेजी गेली. हां सो आमकां कितें करूंक जाय? आमच्या मारा गांवान आमी पावता तेन्ना आं आर्गां वखाणी देवाचें उतर उलोवंक जाय. आमी सगळीं हे प्लेसीचेर कसले कसले कोणाक प्रॉब्लेम ना हांगा आसा? कोण मनीस आसा प्रॉब्लेम ना म्हणून? आं हात वयर करा. कसले तरी कसले प्रॉब्लेम आसतले न्हू, म्हाका दुसरे भाशेन आसतले. थोडी म्हणटा देवाचें उतर तुमी परगडटा म्हण तुका कांय प्रॉब्लेम ना. खरें? म्हाका कितें पळय म्हणटाली एकली. हांवें म्हटलें आसलें आनी ओगी रावलें. कित्याक चड मनीस संवसारान प्रॉब्लेम नासतना नासचो ना. कोणूय तो जावं देवाचें उतर परगटूं, देवाचें उतर परगट ना. सगळ्याच्या जिवितान प्रॉब्लेम आसा न्हू. कित्याक उलयना कोण? आं प्रॉब्लेम ना? प्रॉब्लेम आसल्यार आमी कितें करूंक जाय? आं प्रेज करूंक जाय, देवाक वखाणूंक जाय. आमी थीर रावंक जाय. आतां तें दुयेंस जालें आमकां. डॉक्टर दिता न्हू तेंच्या शिक्षणा प्रमाण. डॉक्टर आमकां वायटाक ना, डॉक्टर आमकां मारूंक उडोवंक ना. डॉक्टर आमकां बऱ्याकूच आसा न्हू. आनी तांकां देवानूच वेंचून काडल्या न्हू, आनी तांकां देवानूच शिकयल्या न्हू. सो ते आमकां रिपोर्ट दितना आमी कितें करूंक जाय? आमकां ऑलरेडी रिपोर्ट दिला न्हू, ऑलरेडी दिवंक ना आमकां? 1 Peter 2 वयल्यान आमकां बरोवन दवरलेलो आसा. 1 Peter 2:24 जेजू क्रिस्तान आमची सगळीं पातकां आपणाची कुडीर घेवन मेलो. आमी पातकान मरोना जावच्या, पातकाक फाट करच्या खातीर. फाट म्हणजे आमी पातकाक जे वायटाक फाट करच्या खातीर आनी तेच्या घायांनी आमी बरी जातलीं. आं बरी जातलीं न्हू? आं ही न्हू शिकोवण आजून कितलो लोकांक न्हू संवसारांत लोकांक न्हू आजून खबर ना. हें उतर बरयलां जोरी हांव म्हणिना
जरी आमी म्हणजे जल्माक बसून येवन देवाचें उतर हातीन घेवन सुद्दां न्हू ही उतर खबर ना. आमी कितल्या जाणांगेर वयता. आतांच मातसो गोल चली आमी वचून येयल्यो ते शेजाऱ्यागेर. तिच्या पांयांक घावो जाला देंवलो. तिका विचारलें हांवें, तिका 30 वर्सां जालीं खंय तें दुयेंस जाता. आपणाक टायम ना जालो, घोव बरो ना, खूब सांगूंक लागली, सगळी स्टोरी आयकली. हांवें म्हणलें आतां जेजूची कितें खबर? जेजू तो कितें करतलो बरो करून? हय तो बरो करतलो म्हाका. पळयला, बरो करतलो म्हणजे करतलो न्हू, घाव पेकतलो मागीर 30 वर्सां लागतलीच न्हू. हां, देवाचें उतर कितें सांगता आमकां? ऑलरेडी आमी बरी जाल्या. आतां ही कितें म्हणटा? बरी जातली म्हणल्यार कितें जातलें? आपणाक 30 वर्सां जालीं म्हणटा पूण बरी जातली अशी. वाचून दाखयलें तरी तिका तशीच म्हणटा. आमकां समजोवणी हांव तिका कांय म्हणिना, कित्याक आमी त्या टायमार एक टायमाचेर आमी वयता आसले, आमकांय कळोन नासलें देवाचें उतर, पूण आमी शिकोवया. ताका लागून आतां आमी सगळ्यांक खबर आहा न्हू 1 Peter 2:24 सगळ्यांक खबर आहा. ताका लागून आमी वचोंक जाय. कोण बरी ना तांकां आमी शिकोवंक जाय. हे बरयलेलें उतर आसा ती कितें म्हणटा? बरी जातली. तांकां कोण शिकयतलो? आतां हे ब्रदर जॉन्सनान पापान शिकले, तेणी अंडरस्टँड केलें देवाच्या उतराचें आनी आमकां शिकयलें सगळ्यांक. तेणी आपणाकूच दवरलें. हां, आतां तेणी कितें केलें? आमकां शिकयलें म्हण तेणी शिकयलें म्हण आमकां शिकयलें, थंय आमी दुसऱ्यांक शिकोवंक जाय न्हू. कितलीं जाणां आसा आजुनूय आमी बरी जातलीच जातलीच म्हणटा. इवन रिट्रेटाक गेल्यार बसून म्हणटा. आमकां पेखोणी खंय आहा म्हूण सांगलेली आमकां? आं, ओतम्यान आहा ती मनान एक जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आं, परत परत रिन्यू करूंक जाय म्हण न्हू. ही मौत न्हू, हें मन आमचें खाली आसा. खाली एक वस्त आसली, कोणीय ओडल्यार वयता न्हू. तशेंच हें खाली मन आसा. एक मन भरचें पडटा. एके वाटेन तर कुडीचे वाटेन भरचें पडटा, एक खाली. हे ताका लागून कुडीचे वाटेन वट्टले, खाली आसत जाल्यार. जर देवाच्या उतरान भरला जाल्यार देवाच्या उतरा फाटल्यान धांवतले. एक खाली मनान कितें करूंक जाय आमी? खंयच्या उतरांनी भरूंक जाय? आमचेर डिपेंड आसा. आतां आमी घरा गेले म्हणटकूच खंयच्या उतरांनी भरूंक जाय पळय तें. ताका लागून म्हणटालो पापा खूब फारां म्हणटा आमचो, देर इज नो हॉलिडे फॉर द किंगडम ऑफ गॉड. देवाच्या उतराक हॉलिडे ना, सुटी म्हटलेली ना. कित्याक? जर देवाच्या उतराक तूं सुटी घेतले, तुजें मन खंय आसतलें? तें खाली मन खंय पावतलें? आं, कुडी वाटेन वट्टलें न्हू. सुटी घेतल्या तुवें देवाच्या उतराक. जर आमी 8 दिसांनी देवाचें उतर आयकलें, तें कुडी वाटेनूच वट्टलें न्हू. चड पेस खंय वतलो? आमी देवाच्या उतरान हें मन आमी भरपाक जाय देवाच्या उतरान. ते कंटिन्यू. ताका लागून रिगोवन रावपाची गरज आहा देवाच्या उतरान. जसो दाखवेलीचो फाटो रिगोवन रावता मुनान, तशें जेजूचे मून म्हणजे जेजू. जेजू भितर आमी रिगोवन रावंक जाय. म्हणजे त्या उतरा भितर आमी रिगोवन रावंक जाय. सगळीं जाणां म्हणटलीं उतर उतर म्हणीत आसा न्हू हांगा. हां हां, म्हणची ना? येता ती सगळीं उतर 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 करता न्हू. म्हणिना तुमी? हे उतरूच न्हू आमकां सेट फ्री केला. हे उतरूच आमकां सुटका दिल्या. तेच उतर तुमकां सुटका दितलें. जॉन 8:31-32 म्हणटा न्हू. कंटिन्यू आसल्यारूच तुका हें देवाचें उतर तूं जाणा जातलें आनी हें सोत जाणा जातलें. सोत म्हणजे देवाचें उतर तूं जाणा जातलें आनी देवाचें उतरूच तुका सुटका दितलें. ताका लागून उतर उतर सगळीं शिकयता ती फक्त उतरूच शिकयता न्हू हांगा. कित्याक उतर शिकयता? त्या उतरान आमकां सुटका मेळ्ळ्या, त्या उदकान तुमकां सुटका मेळोंक जाय. कळटा? आतां आमी वयतकू घरा कितें करतलीं?
जे कितें शिकला तें आमी वेव्हारान घालतली. आमकां कशें कळटलें तुमी वावरान घालतली म्हणून? आमकां कशें कळटलें तुमी देवाचें उतर कितें शिकला, हें आमच्या भाव भयणांनी शिकयलां तें तुमी वेव्हारान घालतली म्हणून कशें कळटलें? कळ्ळें? आतां तूं डे एंड नायट देवाचें उतर वेव्हारान घातलां म्हणून आमकां कशें कळटलें? जेन्ना तुमी नेक्स्ट टायम येतले तेन्ना कोणाक तरी घेवन येतले न्हू, तुमचें जिवीत बदललां म्हणून कोण तरी तुमच्या फाटल्यान येवंक जाय न्हू. आं? कोण तरी येवंक जाय न्हू. तुजें जिवीत पळोवन तुज्या फाटल्यान येवपाक जाय. तुका कोणी खंय तुजें जिवीत बदललां. पयलीं तूं सोरेकार आसलें, झगडटालें परत परत, कोणाक कितें कितें म्हणटालें एक उतरां. तो तुजें जिवीत तूं बदलताय आनी तुज्या फाटल्यान कोण येतालो तें कळटा न्हू तुजें देवाचें उतर तुवें वेव्हारान घातलां म्हणून. हांव जेन्ना म्हाका देवान वेंचून काडलेलें न्हू, हांवें न्हू, हांव जाणा पयलींच सांगता तुमकां, हांवें देवाक वेंचून काडूंक ना, हांवें जेजूक वेंचून काडूंक ना. जेजून म्हाका वेंचून काडलेलें त्या टायमाचेर कोणूच जेजूक म्हणजे हिंदूच तेन्ना चडशीं जाणां जेजूक वखनासलीं आमच्या वाड्यार सोयऱ्यां. इवन म्हाजी भयण वखनासली. एकूच वर्स जेन्ना हांव पोटासून येयलें तेन्ना एक वर्सूच ताका लागला म्हाजें जिवीत पळोवपाक. हांव पोटासून येयल्यान सगळें जें कितें म्हाका दिसतालें सगळें सोडून जेजूचें काम करतालें. ते म्हाका म्हणटाले, तुवें आयज सोडलां, फाल्यां तुका करचें पडटलें. हांव म्हणटालें जेजू काल, आयज, फाल्यां, सदांकाळ. म्हाका एक वर्स न्हू मातशें त्रास जाले ते जेजूच्या उतरान येवच्या पयलीं. मागीर दुसऱ्या वर्सा ते गेले. ते येयले, म्हाज्या पेक्षा ते कितें हांव तरी तितलें करिनासली. येयले आनी सगळें सोडून दिलें. ते येयल्यांनी पोटासून येयले आनी ते बदलले. हे एक आमचे श्रावण म्हयनो, तितून उपास करताले, फेस्त जे दिताले. हेका पळोवन म्हाजो भाव, म्हाजी काजनां सगळीं करपाक लागलीं. आतां कितें जालें, हेणें सोडलें, ताका त्रास ना, ताका सगळीं म्हणटालीं आमकां पिशें लायलां मुगो तुवें आनी तूं सोडलं. आमचें जिवीत पळोवन दुसरीं येवपाक जायी. आमची चडशीं म्हाजी मावशी मामी सगळीं जेजूची चडशीं तांकां जेजूचे पयलींच जेजूक हें करतलीं, जेजूची ओक. खूब जाणां म्हणजे आमी कितें करता एकदां दुसऱ्यांक करेक्ट करूंक सोदता. दुसऱ्याक करेक्ट करता तेन्ना आमी कोण जाता, जेजू जाता. जेजूय न्हू, जेजू म्हणटा आय एम नॉट कम टू जज म्हणटा न्हू, म्हाजे बाप तुमकां जज करतलो. हांव बरोय न्हू म्हणटा तो. केन्ना एक येता न्हू रीच मॅन येता ताचे कडेन सारको गिरेस्त म्हणून तरणाटो येता, तो बरो म्हणटा तेन्ना जेजू ताका कितें म्हणटा, हांव बरो न्हू. बरो कोण एकूच आहा, बाप. इवन तो आपूण कोणाक जज करता म्हणना, आमी जज करूंक सोदता सगळ्यांक. जायना आमी देव जायना. तूं हयच करूंक जाय मुगो, तूं हयच कित्याक कोत्ताय. आमकां जज करूंक सांगूंक ना. आमकां कितें सांगलां, मोग कर. कितें सांगलां आमकां, आमी फक्त मोगूच करूंक जाय. हांव जेन्ना पोटासून येयलें आमकां जाय तें शिकोवन म्हळें, पूण हांवें केन्नाच न्हू म्हाज्या फॅमिलीक तूं हें करूंक जायना तें करूंक जायना. इवन भयणीक बसून हांवें केन्ना सांगूंक ना. हांवेंनूच सोडलेलें. कितें म्हाका दिसलें देवाच्या लायनीन ना तें हांवेंनूच सोडलेलें.
आनी जेजूनय म्हाका सांगूंक ना. तेजो मोग म्हाज्या काळजान येयलो. तेजो मोग, इतलो मोग संवसारान कोणीच दिवंक ना पळय, तितलो मोग म्हाज्या देवान म्हाका भरले मोगान. फर्स्ट टायम पळय म्हणटाले न्हू आमी 1 वीक वयतालीं आनी सुकणीं खंय जावन येतालीं. हांव फर्स्ट टायम सारकी म्हाका कोणाचोच हुस्को ना. एक सुकणें म्हणटा न्हू, देव म्हणटा न्हू सुकण्या भशेन जावंक जाय, तशें न्हू फर्स्ट टायम सारकी चिंतना बितना कांयच ना संवसाराची. हांव वयताना म्हजी भयण बरी नासली, म्हाजो डॅडी सोरो पियेतालो, सगळे प्रॉब्लमान आसली. पूण म्हाका थंय पावून कांय प्रॉब्लम ना दिसूंक ना. येताना पासून हांव सॉंग्स म्हणीत येतालें. म्हाज्या वांगडा आयली ती, तुका कितें जालां गो, तूं सॉंग्सूच म्हणटाय. म्हाका जरी येयनासली तरी हांव गुणगुणटालीं बेश्टी. आमी आमचें जिवीत आमी बदलोवंक जाय. घरान कोण एका मनशाक मेळ्ळो तो मनीस पयलीं बदलोवंक जाय. जेजू मेवला पळय तो. आमकां एक पोर्टासून एक भाव दिल्लो गोंयान. तेणी म्हाका पयलींच सांगलेलें, तो देवाचें उतर सारको तेकाच पळोवन न्हू आनीक आमकां उर्बा येताली. तो स्क्रिप्चर पेज बसून सांगतालो बायबलाची खंय आहा ती. तेणी सांगलेलें तुमकां प्रवचन करून वळखोंक जायना जेजूची पाटलावदार म्हणून. तुमकां प्रवचन करिनासतना एक्शनीन मोगान तुका कळोंक जाय तूं जेजूचे पाटलावदार म्हणून. उलोवन न्हू जेजूची खबर. कित्याक सांगलेलें म्हाका खबर तेन्नाचेच नासली. कित्याक जाणा आमी जेजून अशें केलें, जेजून तें केलें. आमी कोत्तालीं पयलीं. येयलीं न्हू घरा कडेन आमचें कितें जातालें, गोवायकी सांग स्टार्ट करतालीं आमी खोशयेन सारक्यो. आयज अशें मिलाग्री जाल्यो. फर्स्ट टायम आमी पळयतालीं न्हू ब्रदर जॉन्सनाच्या रिट्रीटाक गेलीं तेन्ना अशी व्हिलचॅरार येयली चलून वयतालीं, न्हिदलेलीं उठून चलतालीं, बेऱ्यांक आयकूंक येतालें. एक पोटली खंय कोणाक हाडलेलो हॉस्पिटलांतसून तो चलोन गेलो, तें आमी घरा येवन सांगतालीं न्हू. आमचें कोण आयकतालो म्हूण जाणा. आमकां म्हणटालें तुमचें लायफ खंय गो. म्हजे भयणीक सुरिकूच येयनासली. तुमचें कित्याक लग्न जायना. कळ्ळें घरान आमी प्रवचन करपाचें काय कितें तें. हां मागीर स्टॉप. आमी वयतालींच, आमी कितलेंय करूंक आमी वांगड्याक वयतालींच. आनी मागीर थँक्यू जिजस अशें आमचेर पॉयंट येताले. थंय मागीर स्टॉप. आमचें एक्शन कितें म्हटलें ओगीच रावतालीं. मागीर ते म्हणटाले पळय तेंचे आतां कान बंद जाले, तोंडाय बंद जालीं, कांयच उलयना. ताका लागून आतां आमकां जेन्ना आमी रिच आवट करपाक बीन वयतालीं न्हू तेन्ना आमकां कोण आतां कांय म्हणिना. कोण कांय म्हणिना आतां. कित्याक आमी तोंड उगडूंकूच ना न्हू प्रॉब्लमाच्या वेळार. एक्शन चड गरजेची आसा. हें भोवन आसूंक जाय. एक्शन घरान न्हू एक्शन. एक भयण बरी रिटेट देवाचें उतर आयकलें खंय भिरांत बीन आसली तिका, कोणा कडेन उलयनासली. घरा येयली आनी तांकां सारकी करेक्ट करूंक हें करूंक जाय तें करूंक जायना. ती कितें म्हणलें तूं बिलिवासाक गेलाय. तूं देवाचें उतर म्हणजे ती देवाचें उतर उलयल्यार आमकां कितें म्हणटात सगळीं बिलिवर्स न्हू. आनी आमी अशें एक्चुली आमी बिलिवर्सूच. ताका मागीर तेणी पापाक फोन पापान म्हणलें तुका कोणी देव जावं सांगला. एक्शन घरान फक्त एक्शन आसूंक जाय. मोग आमकां देवाच्या उतरान आसल्यार कठीण आसता मोग दिवपाक दुसऱ्यांक. हां ना न्हू. रोमन्स 5:5 कितें म्हणटा आमकां. रोमन्स 5:5 काय जाता आमच्या ओतोयला न्हू घातला. And hope makes not shame because the love of God is shed
abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given us. आमकां पवित्र आत्मा दिला न्हू, दिला न्हू, सगळ्यां पवित्र आत्मा आसा. पवित्र आत्मा आसा म्हणजे मोग आसा, मोग ओतेलोच आसा म्हणून आमचे कडेन पवित्र आत्मा आसा. आमकां कोणा कडेन मागून घेवंक जाय मोग? ऑलरेडी आमचेशी मोग आसा म्हणटकूच आमकां मोग दिवपाक हिजी काय आं आमकां देवाच्या उतरान आसलेल्या कडेन आनी पवित्र आत्मा आसा म्हणटा जाल्यार आमच्या काळजान मोग ओतयला जाल्यार आमकां दुसऱ्यांक मोग दिवपाक इजी न्हू. अशें आमी न्हू कोणीय तर आमचो पाटलाव करूंक जावो. जेजूची शिकवण आसा मोग करात एकामेकाचो, आनी कितेंच शिकवण दिवंक ना तेणी. आं दिलें आनी मनशाचो मोग करा सांगला न्हू. आमी जर मनशाचो मोग केल्लो कोणीय तो मनीस जावं जाल्यार सगळीं जेजूची पाटलाव जातली आसली, जावची नासली. मोग केले जाल्यार मोगान मनीस कितलो संवसारान कितलो मोगाक ताणेलो आसा जाणा. तांकां मातशें मोग दी जाल्यार ती कशी जेजूच्या फाटल्यान धांवता पळयला तुवें. आतां सामर्थ्या अस्तुरेचे आमी उलयताली न्हू, तिका मोग नासलो संवसारान, तिका कोणी मोग दिलो? ते मोगा वरवीं ती सॅटिस्फाय जाली न्हू, संवसाराच्या फाटल्यान धांवताली ती. हा आनी होच मोग आमी कितली न्हू, आमी खूब जाणां म्हणटा म्हाका बायलेचो मोग मेळोंक ना, म्हाका आवयचो मोग मेळोंक ना, म्हाका बापायचो मोग मेळोंक ना म्हणून हांव अशी जाल्या. ह्या संवसारान न्हू आमी जेन्ना वाडलीं न्हू आमकां कोणाचोच मोग सॅटिस्फाय जावची ना. आमी फक्त देवाच्या उतरार रिगून रावात तेन्ना सॅटिस्फाय जातली. आमी संवसारान कितले मोगा फाटल्यान धांवात. आतां ही कितल्या फाटल्यान धांवली? सामर्थ्यान अस्तुरे कितल्या फाटल्यान 7 काय कितले न्हू 6 आनी हो 7वो जेजू सारकी फाटल्यान धांवताली न्हू. ती सॅटिस्फाय जाली ती. तशीच आमी हे संवसाराच्या वस्तू फाटल्यान मनशा फाटल्यान धांवल्यार पासून सॅटिस्फाय जावची ना. एकलो सोरेकार म्हणटा आपूण मोग ना म्हणून सोरो पियेता, तो जातलो सोऱ्यान मोग मेळटा सोऱ्यान? आं दिसाची सोरो कित्याक पियेता काय म्हणून एकल्या मनशाक विचारचें जाल्यार कितें सांगता ते? आं हय सोरो देवान केला. देवान सोरो खंय केल्लो? बाराचेर. आं देवान सोरो केल्लो अशी त्या गांवांत सोरो करूंक ना. एक्चुली सोरो ओके तो सोरो न्हू अशी दाखवेलीचो रोस, पूण ओके सोरो केल्लो कित्याक तो घराबो लोजयेंक पडोंक जायना म्हणून न्हू. काना गांवांत केल्लो, मागीर बाराचेर सप्लाय केलो, बायबलान आहा घरान सप्लाय केलो. मागीर तुमी कितें म्हणटा तो देवान केलो? देवान खंय केल्लो सोरो? काना गांवांत केल्लो न्हू, लग्नाच्या घरा. बाराचेर कसो पावलो? बेश्टेच देवाचें नांव पिड्यार करता. देवान खंय केल्लो? हा दाखोवचो रोस. एक्चुली हो दाखयलोच रोस. आतां सगळीं जाणां म्हणटा देवान सोरो केल्लो. खंय केल्लो देवान सोरो? बाराचेर केल्लो येवन पिवंक आमकां. बेश्टेच देवाचें नांव हें करूं नाका. तुमकां जाय न्हू एक्सक्यूज, पिवपाक एक्सक्यूज जाय म्हण देवाचेर घालूं नाका. एक्चुली खरें न्हू. आं देवान केल्लो पिवंक केल्लो आमकां सदांच सदांच पिवपाक केल्लो. ऑकेजन ते लग्नाच्या घरांत केल्लो खंय. आमी देवाचें नांव बेश्टें पिड्यार करता न्हू. कमांडमेंट आहा न्हू बेश्टें देवाचें नांव. आं दुसरो कमांडमेंट 10 कमांडमेंटाचो दुसरो ना. एकाच देवाक पयलो आनी दुसरो बेश्टेच देवाचें नांव घेवं नाका. ओके सगळ्या काळजान सगळ्या मनान देवाचोच आमी मोग करपाक जाय. आमी ताका देवाचें नांव बेश्टेच कित्याक घालया? आमी मोग करूंक जातलो देवाचो? हा देवान 2च कमांडमेंट दिल्या. 10 हितूंतले 10 कमांडमेंटाचे 2 करून दाखयल्या न्यू टेस्टिमेंटान. सो आमी कितें ते फॅक्ट म्हणजे कितें सोत ते पळोवपाक जाय बायबलान. बेश्टेच आमी लोकांक
भावात्याक सांगलें जाल्यार ऑन भावाती कितें करतली? आतां ऑन भावात्याक सांगलें देवाचें उतर नोको आसलें तांकां सांगलेलें ते कितें म्हणटले खऱ्यांनीच जेजून सोरो केला न्हू आं आनी जेजू पियेतालो आसतलो बेश्टो सोरो करता कितें तरी मायंडान येतालें न्हू येवचें ना ताका लागून न्हू आमी देवाचें उतर आसा तशेंच उलोवपाक जाय तितून आमी एड करूंक जायना मायनस करूंक जायना आहा न्हू बायबलान तितूंतलें आमी काडूंकूय जायना भितर घालूंकूय जायना समजता ताका लागून आमी देवाचें उतर शिकोवंक जाय जाल्यार आमी कोणीय कितें सांगल्यार आमी आयकतलीं न्हू आयकना कित्याक आमी देवाचें उतर नकळो म्हणटकूच कोणी कितें सांगलें न्हू आमी आयकता ताका लागून आमी जण एकल्यार न्हू बायबल एकल्या कडेन बायबल आसूंक जाय आनी तें बायबल आमी एकल्यान शिकोवंक जाय तो बायबल एकल्यान एकदम ब्रदर एक दीस विचारतालो गोबायल आसली बायबल तुजो बायबल तेजो बायबल तो म्हणून हांव तिजो बायबल तेजे कपडे तूं घालताय आं म्हणजे जण एकल्या कडेन आमचे कपडे गरजेचे म्हणून आमचे कडेन आसता न्हू आं काय तेजे कपडे तूं घालताय बायलेचे कपडे घो घालता गोळ पूण बायबल आमी कित्याक तर म्हाजो बायबल तेजे कडेन आमी जण एकल्या बायबल आमचें एक जिवीत खरोच हे बायबल एक जिवीत आमचें हें उतर आतां आमचे कडेन बायबल ना आनी तो खंय गेलो घोव म्हाजो हांव कितें करतलें तो येसर रावचें पडलें न्हू म्हाका ताका लागून जण एकल्या कडेन जशें आमचे गरजेच्यो वस्तू आमचेशे आसता न्हू आं गरजेच्यो वस्तू आमी दवरता न्हू आमचे कडेन दवरिना आमी गरजेच्यो वस्तू का दुसऱ्या कडेन आसता आमचे कडेन आसता न्हू तश्यो आमचे हे बायबल आमकां गरजेचो न्हू कितलीं जाणां आमी सांडलेलीं आसा कित्याक सांडल्या आमी देवाच्या उतराची समजुणी ना म्हणून कितले ग्रुप जाल्या कित्याक जाल्यार देवाच्या उतराची समजुणी ना खूब ग्रुप जाला न्हू जेजून कशें केल्लें जेजून एकूच प्रवचन प्रीच कर हांगल्यार न्हू सगळ्यांक वचून कितें बायबलान आहा तें कितलें बायबल आहा ओ बायबल कितले आसा बायबल लेसन न्हू चॅप्टर न्हू एकूच बायबल हो एकूच कितले आसा हो बायबल जाणा न्यू टेस्टिमेंट पूण कितले आसा ते एकूच बायबल आहा न्हू एकूच न्हू तुमी सारकी शुअर जाणा एकूच म्हणून शुअर जाणा एकूच आहा गॅलेशियन 1:6 सांगता गॅलेशियन 1:6 सांगता एकूच ते टॉपिकूय आसा नो अदर गॉस्पल कितें म्हणटा आमकां टॉपिकूच नो अदर एकूच आसा I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ into another. आतां तो कोणाक सांगता गॅलेशकारांक सांगता म्हणजे आमकांय सांगतलो आमी ते दुसरे दुसरे बायबल म्हणीत जाल्यार आमी दुसरे कडेन वचात जाल्यार ते दुसरे कडेन वयताले ते जाणा आसले ते गेल्ले तांकां सांगता तो पावलो वीच इज नॉट 7 फुडें पळोवया वीच इज नॉट अनदर बट देर be some that trouble you and will prevent the gospel of Christ. फुडें आसा कोणी तुमकां एंजल येवन देवाचे दूध येवन परगोटू देवाचे दुसरो बायबल म्हणून तुमी स्वत मानतल्यान ना म्हणटा एकूच वीच वी प्रीच बट ट्रू वी or an angel from heaven preach other gospel unto you than that which will have preached unto you that me cursed.
आतां कोणीय आमकां बायबलाचे एगेन्स्ट शिकयत आमी स्वत मानीत जाल्यार पासून आमचेर श्राप. आनी बायबलांतले आमी कोणी बायबलाचे दुसरे शिकयत जाल्यार आमचेरूय श्राप. कळटा? एकूच बायबल आमकां आसा. कोंकणीन टॉपीक कितें आसा पळय गो, वयल्या हेड तेजे वयरूच 6 वयर शुभ वर्तमान एकूच न्हू. ह्या देवाच्या उतराच्या आड आमी जर कितें प्रीच करूं जाल्यार कितें जातलें आमचेर श्राप येतलो. आनी तुमचे फुडें तुमी आयकतल्यांचेरूय श्राप येतलो. कित्याक आयकतल्यांनी बायबल शिकोवंक जाय न्हू. ताका लागून विचारता न्हू आमी तुमी शिकल्यान तुमकां कळ्ळें. कित्याक विचारता आमकां तुमकां क्वेशन आसा तुमी शिकल्यान तुमकां समजोलें म्हणून. समजता? एकूच बायबल आसा आनी एकूच बायबल आमी सगळीं प्रीच करता. कोणीय ती जावं एकूच प्रीच करता. पूण दुसऱ्या बायबलांनी थोडे चॅप्टर ना. ते आमी हें नको आमी नको कित्याक ते, पूण थोडे हितून ना. पूण एकूच बायबल सगळीं प्रीच करता. आमी ह्या बायबलाचे एगेन्स्ट आमी प्रीच करूंक जायना. काल भयण म्हणटाली न्हू श्राप येयलो, श्राप तुमचेर आसा. खूब आमी वयताले न्हू आदीं. आजुनूय थोडे प्रिचर श्राप आसा म्हणटा. बायबलान आमकां स्पश्ट कितें सांगता? आतां ते प्रीच केले एग्जाम्पल आनी आमी स्वत मारले. कितें जालें आमचेर? बायबला प्रमाणे कितें जालें? शिराप येयलो आमचेर स्वत मारले म्हणून. ताका लागून जोण एकल्या कडेन आमचे कडेन बायबल आसूंक जाय. हें देवाचें उतर जोण एकल्या कडेन आसूंक जाय आनी जोण एकल्यांनी बायबल शिकोवंक जावो. थोडीं म्हणटा म्हाका वाचूंक येयना. 3:1 3:13 गॅलेशियन 3:13. थोडीं म्हणटा न्हू आपणाक बायबल वाचून येयना म्हणिना. म्हणटा न्हू. एक दीस न्हू आमचो एक न्यू क्रिश्चनाक एक भाव आसलो आनी तेजे कडेन एक भयण येयली आनी ती भयण म्हणूंक लागली कितें जाणा, ब्रादर म्हाका वाचूंक येयना न्हू. हय तूं बरो इस्तीद घातला म्हणूंक लागलो. तुवें शिवला? ती म्हणाली ना. कोणी शिवला? टेलरान शिवला. ती बरी सांगता. पूण ताका ब्रादर कितें विचारलें, तुका गरज आहा त्या इस्तिताची म्हणून तूं टेलरा कडेन गेले न्हू शिवून घेवपाक. तशेंच देवाचें उतर वच आनी शेजाऱ्यांक शिक. गरज ना? तुमकां दिसता बायबल चड कठीण को शिकोवंक? एक खारवी बायबलान खारवी सगळे तांकां बायबल तर जाणा जालें. कशें जाणा जालें? पवित्र आत्मा शिकयता न्हू. आमी फक्त शिकले. आतां तर तूं शेजाऱ्यागेर गेले आनी सद्दां एक एक चॅप्टर परत ते एक एक लायन परत परत शिकली तुजें बाहेर जालें. तुका उडास कोण करतलो? पवित्र आत्मा तूं शिकल्यार पळय तो कितें तुका उडास करतलो गरजेच्या टायमार. तूं शिकत ना जाल्यार तुका उडास कोण करतलो? शिकोवंक जाय न्हू वचोन तरी कोणा कडेन. आमची नातरां कोण तरी शिकलेलीं आसा जाणट्यांची कोण तरी शिकले तांकां म्हाका एकूच लायन शिकय रे बाय म्हाका. सद्दां ते एका टायमाचेर एक लायन शिकली 8 दीस ती बायहार्ट जाली. तुका केन्ना गरज आसा कोणाक सांगूंक जाय जाल्यार तुका कितें करतलो? पवित्र आत्मा उडास करतलो. आतां कंप्युटर कोण यूज करता? आतां कंप्युटरान आमी एक फायल घातली आनी फायल ना जाल्यार आमी डायल केल्यार कितें जातलें? कंप्युटर आमकां कितें सांगतलो? फायल नॉट फायन. तूं आतां कितें डावनलोड करूंकूच ना कितें घालूंकूच ना जाल्यार तुका तें दितलें तें? तोच पवित्र आत्मा आमच्या भितर तर आमी शिकोवंक ना जाल्यार पवित्र आत्माय म्हणटलो आमकां कांय ना तुजे खाली. आमी एक्सक्यूज दिवंक जायना. आमी कशें तरी देवाचें उतर शिकतलीं. एक लायनीत बसून कितल्यो मिलाग्री करूं येता.
एक भाव रिट्रीटाक गेल्लो, ताका कांयच भाशा येनासली, कितेंच येनासलें, तो आयकतालो, कसलीच लँग्वेज ताका येनासली, तेजी आमची गोंयची, हिंदी ना, मराठी ना. तो एकूच उतर शिकले. दोगा तेगा मॅथ्यू 18:19 न्हू, दोगा तेगा आसा थंय, म्हज्या नांवान दोगा तेगा एकठांय येता, थंय कोण आसा? जेजू आसा. ते उतर एकूच म्हणटालो तो, एकूच उतर घेवन घरा गेलो. कोणी प्रॉब्लेम सांगले तेच मागणें करतालो, दोगा तेगा जेजू तूं आसाय, तुवें ताका पेकयलो आड गायतालो, पेकोणी जाताल्यो. एका उतराचेर खूब पेकोणी जाले. इवन तेणी डॉक्टराक चॅलेंज केली. डॉक्टराच्या काळजाक कितें तरी जाल्लेलें, त्या डॉक्टराक सांगलें म्हजो जेजू तुका बरो करतलो. केलो बरो. आनी तूं जर बरो जालो जाल्यार तुज्या णवांक क्लिनींग बोन न्हू, मागीर म्हाका तूं 2 वरां दी. उतर देव आपल्या उतराक विस्वासी न्हू, जें कितें म्हटलां तें करून दाखयतात न्हू. देव आपणाच्या उतराक कोण विश्वासी ना, देव आपल्या उतराक देव आपल्या उतराक विश्वासी न्हू. जें कितें म्हटलां, जें कितें बरोवन दवरलां तें घडोवन हाडटा न्हू आमच्या जिवितान. तें घडोवन हाडलें तेच्या जिवितान डॉक्टराच्या, बरो जालो. मागीर तें क्लिनीक तो चलयतालो. एका उतर आमकां बायबलूय सांगता न्हू, एकूच उतर उलय म्हजो चाकर बरो. एकूच उतर उलय. कितलीं उतरां? बायबल आमी कितलो शिकोवंक जाय, कितलो कठीण करून दवरला न्हू. देव म्हणटा एकूच उतर. आमचें जिवीत बदलोवंक जाय जाल्यार आमकां देवाचें एक उतर पासून पुरो म्हणटा. एकूच उतर आमकां पुरो. आमी शिकोवंक जाय एक तरी उतर दिसांसून, एक स्क्रिप्चर. 18:20 मॅथ्यू 20 सिस्टर. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst of them. आतां हांगा जेजू आसा? जेजू आसा हांगा? कशें कळटा? आमी दोगा तिगा आहा? देव जेजू हाजीर आसा. जंय दोगा तिगा म्हज्या नांवान एकठांय जाता थंय आपूण हाजीर आसा. जेजू आसा न्हू आमच्या वांगडा. जेजू म्हणटा आपूण तुका सोडचो ना आनी सांडचोय ना. तरी आमी उलो करता न्हू, यो जेजू, यो जेजू, यो पवित्र आत्म्या म्हणिना आमी. तो म्हणटलो हांव केन्ना तुका सोडून गेलो गो. हेब्रू 11:5 म्हणटा न्हू, गिरेस्तकायेची आस धरूं नाका, तुमचेशी आसा तेजेर दादोशी जाया. कित्याक खूद देव सांगता आपूण तुमकां सोडचो ना आनी सांडचो ना. आय वील नॉट लीव यू एंड फॉरसेक यू. पूण आमी तरी उलो मारता न्हू, यो यो यो. सो आमी ताका लागून जोण एकल्यांनी न्हू हे बायबलाचो वापर करूंक जायो. देवान दिला तो. एकली बोयल 20 वर्सांनी म्हणटाली आपूण सगळ्या गोवाक आपणाचें कितें म्हणटाली ती, सगळ्याक वयताले गोवाक म्हाज्या बरो कर, बरो कर, सोऱ्यांतली सुटका दी, सोऱ्यांतली सुटका दी. बायबल खंय आसतालो म्हणटा हॉलतेराचेर. हें जिवीत म्हणून आपणाक खबर ना. आनी तिका खबर ना हे उतरान हे देवाचें उतर घेवन आपणाक बदलोवंक जाय म्हणून म्हाका खबर ना. आपूण 20 वर्सां कोणाक बदलताली ती? गोवाक न्हू. बरो कर, वयता तुज्या मागण्यांक ताका पासून मागण्यांक घाल, ताका बरो कर. अशी कोणाक गरज आहा बरें जावपाची? कोणाक गरज आहा? एक्चुली बायलेक गरज आहा मायंड चेंज करपाची. उतरां उदेशी सगळें जाता न्हू. आमी घरांत बसून न्हू आमी
दुसऱ्यांक बदलूंक चड वावुरता, कामाचें सुद्दां ना. अजून जायना आमचें दुसऱ्यांक बदलुपाक. तेणी बदलूंक जाय. एक्चुली न्हू, जे कोणाक आतां एक सासूमाय आहा न्हू आनी सून आहा, सासूमायक जर देवाचें उतर मेवलां तिणी बदलोंक जाय. हांगा कोण व्हडली धाकटी कोण ना. देवाच्या राजान हांव व्हडली, हांव धाकटी, हांव हें कोण ना. तिणी बदलोंक जाय. तिणी ती सुनेक आपणाचें चेडूं कशें करूंक जाय, आशा करूंक जायना तें चेडूं आपणाचें रोखडेंच जातलें म्हणून. तूं पयलीं बदलूंक जाय तें चेडूं कशें वावुरपाक. समजता. जेका कोणाक देवाचें उतर गावलां तेणी पयलीं बदलूंक जाय. मागीरूच दुसरी बदलतली तुका पळोवन. आं कितें? तुका पळोवन जातली न्हू, म्हणजे सासूमांयक पळोवन जातली न्हू. एक सून आसली, ती काजार जाल्लें. ताका एक सिस्टरीन सांगलें कितें जाणां ते सुनेक, तूं ते मांयचें चेडूं जावन कशें वावरूंक जाय घरान, पूण तूं जिची अपेक्षा घेवं नाका मांय तुका चेडूं कशें करतलें म्हणून. तें न्हू सारकें ती उतरां अशी गांठीक मारून जियेतालें. इवन सासूमायन तेजे चोरी पासून घातलें कांयच म्हणूंक ना. पूण म्हणटात मरतना तिणी चेडूं म्हटलें तोंडानसून, म्हटल्यार एक्शनीन दाखोवंक ना सासूमाय. चेडूं कशें वावुरलें पूण तुका आपणें एक म्हणजे ह्या दोळ्यांनी पळोवंकूच ना चेडूं खंय वावुरलें तें. पूण आमी अपेक्षा करूंक जायना. जेजून आमचे जेन्ना आमकां जेजून वेचून काडलें ना, जेजून आमकां वेचून काडलेलें तेन्ना तेणी आमची अपेक्षा केल्ली आमी कितें तरी करतलीं म्हणून ताका. पूण आमी मोगान गेला न्हू सगळें. आमी कोणाची अपेक्षा करूंक जायना. आमी आमकां मोग कर म्हटल्यार न्हू आमी मोग करपाक जाय. लास्ट टायम सिस्टर जोसलीन सांगता न्हू एके बायलेक विचारलें, तूं काजार कित्याक जाला घोवा कडेन, तुजे बरे गाडयेन भोवंक जाय, घरान कितें कितें हाडूंक जाय, भुरग्यांक पळोवंक जाय म्हणून. थंय आमी काजार जाता कोण ना न्हू. मोगान काजार जाता न्हू. मागीर तें कितें जाता मोगान सगळी स्टेपी करूंक जाता न्हू. ताका बरें मोगान सगळें कितें बरें तें घरान कितें जाय तें हाडपाक जाता न्हू. मोगान न्हू तें सगळें. पूण आमी ताका लागून काजार जाता कोणा कडेन ना न्हू. आपणाक बरें गाडयेन भोवंक जाय, घरान कितें हाडूंक जाय नाल्यार घोव आपले बायल चेडवा कडेन लगीन जाता कित्याक आपल्या रांदूंक जाय आपणाक ना न्हू. हें सगळें मोगान न्हू. तशेंच आमी जेजू कडेन पासून आमचें रिलेशनीक मोगान आनी तें कितें जाय प्रवचन करपाचें, हिलींग करपाचें तें मोगान आमी करता न्हू. एक कायदो करिना न्हू. करता करता. मातशें हांव तुमकां टेस्टिमनी सांगता एक. जेवण मातशें लेट जालें जातालें. सांगू. म्हाजें सदांच न्हू कॉन्फरन्स क्लास चालू आसा, अजुनूय आसता 7:30 काल 7:30 आमी हांगा आसा म्हणटकूच कोण नासली न्हू क्लासीक आनी ती कोण शिकयता पळय ती बिजी आसली. काल आनी एके भयणीक सांगलें तूं जिवितांतली सगळी टेस्टिमनी सांग. आतां ती क्लास काबार जावंक जाय 7:30 ती 8 पेरान काबार जावंक जाय 8:30. तिका हांवें टेस्टिमनी सांग. हांवें आयकली 2 वर्सां पयलींची टेस्टिमनी आयकली तिणी ऑनलायन सांगलेलें तिणी. तिचें चेडूं खंय हेल्थान येलें. दोगा चेडूं आहा तिका 10 वर्सां जालें घोव मेला आनी काजार जालें लग्न जालें आनी चेडवाक दिसता कितें काळजान हांगा दुखतालें. हेल्थान येलें खंय हेल्थान खंय ताका हें सर घातलो. सर घालना फुडें सगळीं मुयोवन येयली खंय ती. चेडूं सगळें मुयालें. चलोंक बीन कांय जायना. आनी ताका बांबोळी येले. ती म्हणटा आपुणूय गेली बांबोळी. 1 म्हयनो जालो ह्या वार्डानसून त्या वार्डानसून ताका व्हिलचॅरीन चलोंक जायना म्हणटकूच व्हरचें पडटालें. पूण एक दीस आमकां म्हणटा मागीर म्हणटा 1 म्हयन्याक थोडेंच आसतना म्हणटा न्यू बिल्डिंगेन घातलें. न्यू बिल्डिंगेन घातलें आनी चेडूं
आपणाक रातभर जाग्यान ताका व्हरपाक आपूण न्हिदली म्हणटा सकयल आनी चावूय आसलो आनी तिका फीड करपाक भूक लागल्या म्हणलें न्हू ताका रवो दिलो. बरोवपाक गेलो तो घो, तेणी दोळे वयर केले आनी चेडूं दोतोर येयलो आनी सीज नो मो म्हूण सांगलें. हात उडयलो डॉक्टरान आनी गेलो डॉक्टर. आपूण म्हणटा न्हिदलेली, आपणाक खबर ना जावूय रडटा, कितें जालां तें झडबडीत पळयलें आनी म्हणटा आपूण तेच्या पयलीं फकदां म्हणटाली जेजूच्या गायांनी म्हाजें चेडूं बरें जाल्यार रिपोर्ट सगळे नॉर्मल, रिपोर्ट सगळे नॉर्मल अशीच म्हणटाली. म्हणटा आर्गा तुका जेजू सगळें नॉर्मल रिपोर्ट आनी रिपोर्ट म्हणटा नॉर्मल येताले. ते चेडूं आपूण पळयलें म्हणटा दोतोरान सांगलें तें आयकलें ना, जावेन सांगलें मागीर म्हणटा आपूण पळयलें ताका मुवमेंट कांयच ना. आपूण म्हणटा व्हडलें ना जेजू म्हाज्या चेडवाक कांयच जायना, तुज्या गायांनीच तें बरें जालां. आतां हॉस्पिटलान न्हू तुका बॉब मारूंक दिता तें काडलें आनी म्हणटा सायटीक आपणाक उडयलें म्हणटा, सायटीक दवरलें. आपूण म्हणटा कोणाकूच पळोवंक ना, सायटीक दवरला दोळे धांपून 1.5 वर तिणी एकूच उतर उलयलें, चेडूं म्हाजें कांयच जावंक ना, जेजूच्या गायांनीच बरें जालें. म्हाका खबर ना म्हणटा कितें कोण लोक येता म्हाका हात लायता कोणाकूच म्हणटा कळोंक ना. 1.5 वरांनी चेडवान तेज्या पिवंक मागलें. ती भयण हिंदू. ते चेडूं मेलेलें आं. डॉक्टरान नो मो म्हूण सांगलेलें म्हण ती राती तिणी पयलीं तिणी सांगूंक नासलें सारकें. राती सांगतना ते तिका मागीर जाव्यान सांगलें, डॉक्टरान सांगलें खंय सीज नो मो. तें मेलें म्हूण सांगलें. तिणी होप सोडला आवयन आपणाचें, तेणी होप सोडूंक ना तिणी. ते म्हणटा आपूण 1.5 वर म्हणटा पाऱ्याक तेकोन दोतोरूय आपणाक पळयताले आसतले म्हणटा दोळे धांपून पळय स्टार्ट केल्ले आवाज येयलो चेडवाचो तेन्ना तिणी बंद केला. आनी तरी म्हणटा आपणाच्या तोंडांसून तेंच उतर भायर सरतालें. आर्गा तुका जेजू म्हणजे तें बरें जालें तरी म्हणटा आपणाक तेंच उतर भायर सरतालें. आनी एका म्हयन्यान 4 दिसां भितर म्हणटा आपल्या चेडवाक घरा धाडलें. दोतोर इतले 1 म्हयनो ताका मुवमेंट ना, चलोंक जाय व्हिलचॅरीर व्हरताले आनी हें उतर म्हणून म्हणटा 4 दिसांनी म्हणटा ताका घरा धाडलें. घरा आपणें ताका कितें सांगलें, आतां चलोंक जायना ताका घरा कडेन म्हूण सारकें वीक, बाय तुज्या कामाक वयतालें न्हू त्या कामाक तुका परत आपयतलें म्हूण सांगलें. कामाक वयतलें न्हू तूं, त्याच कामाक तुका परत आपयतलें. हो भावार्थ न्हू. आनी खरेंच तें चेडूं मातशें चलता चलता ताका खरेंच त्या चेडवाक फोन येयलो तूं कामाक जॉयन जाता काय म्हणून. असलो भावार्थ जेजूक जावो न्हू, असलो भावार्थ न्हू. जे मनशाची ते दोतोरा कडेन जायना ते देवाशी जालें न्हू थंयसर, देवाच्या उतराचेर. आमी फक्त देवाच्या उतराकूच घोट धरून रावया. जें कितें आमी हांगा शिकला न्हू तें आमच्या सदांच जिवितांत प्रॅक्टिसेक घालया. सदांच इतलें तें उतर शिकोवंक जाय आमी, तें उतर आमचे कडेन उलोवंक जाय. काल आमी अब्रामा कडेन उलयताले उतर न्हू तें, इतलो शिकलो इतलो ट्रेन जालो तो, तशें आमी ट्रेन जावंक जाय. आमच्या सरावंडिंगूय लोकांनी आमकां तशेंच म्हणपाक जाय. एक भुरग्याची वेट वाडनासली ताका ब्रदर जॉन्सनान सांगलें ताका पेलवान म्हणून ते चिकड्या तेवटेतली ती ताका पेलवान म्हण वेलकम तुजे आवय बापूय ताका पेलवानूच म्हणटाली. वेट वाडली. आमचे सरावंडींग कोणी आतां सीक आसा ताका आमी आतां जर आमचे कडेन कोण आमी तांकां सदांच म्हणूंक जाय तूं बरें जालाय, ए तूं बरें जाला, तूं चलता मुगो फास्ट, तूं सोल्जर, देवाचो सोल्जर. आमची उतरां कितें सांगूंक जायी. अदू वाचताली न्हू आमी एफिजियन 4:29 बरी उतरां आमची दुसऱ्यांक उर्बा हाडटा ती मोग हाडटा तसली उतरां सांगूंक जाय न्हू आमी. दुसऱ्यांक आमी देवाच्या उतरान आतां आमी वाडल्या म्हण कशें करतले आमी दुसऱ्यांक कितें म्हणटले परत ए तूं बरो जाला, तुजो घावो पेकला, घावो पेकला मुगो म्हाका दिसता तुजो घावो पेकला. दिसना ते आमी तांकां उर्बा हाडूंक जाय, तांकां भावार्थ तेंच्या काळजान देवाच्या उतरान दिवंक जाय आनी त्याच भावार्था वरवीं ती सुटका मेळटली न्हू. आतां ब्रदर जॉन्सनाक तेच उतर तेजी बायलेन एकूच आयकलेलें यू आर सेट फ्री, यू आर सेट फ्री. ती आख्खो दीस तेच म्हणटाली, तो चेडूं आनी ती बायल तेजी तेच म्हणटाली, ताजी तकली बीन हालताली खंय. आतां आमच्या हितून बीन आरे तुजें सोरो बीन पेला, जेजूचें रगत पेलां, जेजूचें रगत पेलां, सर्वेसरा तुजो आत्मा तुजेर आहा. आमची उतरां चेंज जावंक जाय. रिट्रेटाक आमी कितें शिकलां तें आमी अशें प्रॅक्टिसीन घालूंक जाय. दुसऱ्यांक आमी कितें म्हणपाक जायना तूं बरो शिकताय मरे, हां आमी कितें जाय तें आमकां उलोवपाक जाय न्हू.
हांव फर्स्ट क्लास येयल्या. स्कुलान भुरग्यांक उलोवंक जाय, म्हाका A+ मेळ्ळ्या. आमकां कितें उलयता तें आमच्या जिवितांत घडटलें सांगलां न्हू. सांगलां न्हू, बायबल सांगता न्हू. सो आमी प्रॅक्टीस करतली घरा वचून आमचे. आतां आमी शिकले हांगा, प्रॅक्टीस जाय आतां आमकां. एक मॅकानीक शिकता मागीर ताका प्रॅक्टीस नाका. एक गाडी शिकली, 4 व्हिलर 2 व्हिलर गाडी शिकली मागीर प्रॅक्टीस नाका. आतां तुमी हांगा देवाचें उतर शिकला म्हणटकूच कितें करतलें घरा वचोन. सो आमी हांगा बेगीन उठ्ठालीं, आमकां बसचें पडटलें. आतां न्हिदया मातशी, मातशें 4 दीस न्हिदया, मागीर स्टार्ट करया. चोय करूं नाका. जें कितें शिकलां न्हू तें प्रॅक्टीसीन घाला, नाजाल्यार फायदो ना. आतां आमी गाडी शिकली, जर ती रस्त्यार येयना जाल्यार आमकां फायदो आहा गाडी शिकून घरान बसली जाल्यार. एक गाडी शिकल्यार घरा बसले जाल्यार पावतले दुसरे क्लासीन, दुसऱ्या गांवांत पावतल्यान. तशेंच हें देवाचें उतर कितें शिकलां न्हू आमी इतल्या दिसां तें प्रॅक्टीसीन घालया, सदांच तेजो नियाळ करया. कितें इसरोंक जाय तुमकां? कितें समजोंक ना? ओके, देवाक आर्गां दिवया. सुर्गीचे बापा, आमी तुका आर्गां दिन वाचता ह्या वेळा पासत, आयच्या दिसा पासत. तुज्या उतरान आमकां, देवाच्या उतरान तुजेशी आमकां रिगोवन दवरले. आनी आमी जाणा आमी सदांच होच पवित्र आत्मा आमकां, जो पवित्र आत्मा आतां आमकां शिकयता, तोच पवित्र आत्मा आमच्या वांगडा सदांच आसलो. तोच पवित्र आत्मा आमकां उर्बेन भरतलो. हें जें कितें शिकलां तें प्रॅक्टीसेन घालपाक, जें कितें शिकलां तें आमकां दुसऱ्यांक दिवपाक, जें कितें आमी आशिर्वादान जाल्या भरले आमी तें आमकां दुसऱ्यांक दिवपाक होच पवित्र आत्मा आमकां आदार दितलो. आनी तोच पवित्र आत्मा तेंच्या जिवितांत जें कितें करूंक जाय मिलाग्री, कित्याक मिलाग्री केल्या शिवाय कोणूच स्वत मानिना. तोच पवित्र आत्मा करता म्हणून बापा आमी तुका आर्गां दिता. दिन वाजता सगळे आमच्या भाव भयणां पासत, तेंचे फॅमिली पासत, सगळ्यांचे तुजो भरपूर आशिर्वाद देंवला म्हणून जेजू तुका आमी आर्गां दिता. सगळें बरेंपण तूं करताय सदांच आमच्या जिवितांत. त्या पासत हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करतां. आमेन.